आयज सकाळी आमी डब्ल्यूआर मिनिस्टराक विचारले की तेका तो म्हणटा प्रेझेंटेशन दिल्ले म्हणटा तुमकां मिराबागचे, तुम्ही म्हणता की प्रेझेंटेशन दिवंक ना, सो कितें प्रकार दिल्ले काय दिवंक नासले? पळय कशें आसा, लास्ट टायम म्हणिल्लें की इतली फोटिंगपणां तो आमचो डब्ल्यूआयडी मिनिस्टर उलयता पळय, आमी पयलीं लास्ट टायम विचारलेलें प्रेझेंटेशन कोणा दिलें तुमी, ऑफिशियल दाखया, मिनिट्स दाखया, कितें आसा तें तुमी ऑफिशियल करपाक जाय आशिल्लें प्रेझेंटेशन. तुमी व्हरतले 10 जाणां 20 जाणां कोण म्हणटा तो 20 जाणां, आमकां खबर ना तें कोणा 20 जाणां दाखयलें. आमी पयलीं विचारलें तेका, तुमचे कडेन तुमी हेला कोणा दाखयला जाल्यार आमी सांगा न्ही, दाखयला कोण कितें आसा म्हणून दाखोवपाक कितें प्रॉब्लेम आसा. तेणे तें प्रेझेंटेशन कोणा दाखयलेंच ना, तेणी ती मन घडोवन काणी आतां तेंचेर आयले म्हणटकीर ते आतां ते मुखार सरल्या हें करता आपल्या सेफ करपाक. दुसरें तेणे कितें म्हणलां नवीन मनीस म्हणून, ते आज बसल्या कोण ते नवीन मनीस म्हणून. नवीन मनीस हांव एका मिनिस्टराक विचारपाक शकता, नवीन मनीस म्हळ्यार कोण, खंयसरल्यान दुसऱ्या प्लॅनेटेच्यान येवन आमी थंय बसले कडेन आहा काय गोंय भायल्यान कोण येवन बसले कडेन आसात? हा, तुमी पयलीं लोकांक विश्वासाक घेयना, वयल्यान तुमी आमचेरच आरोप करता, अशें कशें जातलें? सो आनी गेले फावट बोर्ड लायलेलो दुसरे तुम्ही कितले जाण रिपोर्टर ते आसतले, त्या सायटीर जी पयलू सायट आशिल्ली थंय एक सुद्दां बोर्ड नाशिल्लो, तेणी केन्नाच थंय डिस्प्ले केलो ना. डीपीआर म्हणटा प्रोजेक्ट आसता तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो तेन्ना कोणेच लायलो ना. आनी तो खंयची पार्टी लायल्या म्हणटा तें आमकां समजना. आतां तुमी पयला तुंय आशिल्लो बाब सकला ती न्यूज जी सायट आसा थंय कांयच पार्टी ना, आनी तो खंयची पार्टीची उलयता म्हाका खबर ना, ती व्हांवून गेल्या काय कितें आसा आमकां खबर ना. सो असली ही फोटिंगपणां चल्ले कडेन आसा. क्लियर कट आसा, तर तुमकांय समजलें आसतलें कित्याक प्रेझेंटेशन दाखयलां पळय. आतां सॅटर्डे प्रेझेंटेशन दाखयलां, फॉर्मली येयलां सगळ्या सीसी गेल्या एका तेका, तशें प्रेझेंटेशन जावपाक जाय आशिल्लें ते तुमी 20 जाणां व्हरतले, तुमी खंयची काणी घडयल्या तें आमकां कांय खबर ना तुमगेल्यो. आतां जें ऑफिशियल आसा तशेंच तो प्रेझेंटेशन जावपाक जाय आशिल्लें. सो ही सगळी फोटिंगपणां जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता, कित्याक नाल्यार तांकां सांगता तुमी दाखया आमकां, ओपन सांगता तुमी सांगा आमी बाबा अमके 20 जाणां व्हेलेले, ते 20 जाण कोण ते सांगा, नांव सकट सांगा आमकां, तेंची सायनी दाखया, मिनिट्स दाखया, क्लियर करा न्ही. प्रेझेंटेशन दाखयल्यावर मागीर तुमी रेडी जातले. प्रेझेंटेशन दाखयल्यावर रेडीत कांय जावपाचें ना, कित्याक आमी तो पयलूनच सांगिल्लो की हे स्क्रॅप करता म्हणून. आमकां खबर नाशिल्लें गोव्हर्मेंटाक दाखयता म्हणून प्रेझेंटेशन. आतां तेंचे कितें लोड आयला आनी ते प्रेझेंटेशन दाखोवपा वयता. सो आमगेलें कितें आसा प्रोसेस न्ही तो आमी करतलो. आनी दुसरें म्हाका तांकां विचारपाक, काम तुमी ऑलरेडी थंय चालू केलां आनी आतां कसलें प्रेझेंटेशन हें? जेन्ना मनीस मरचे पयलीं आमी सांगताले ऑक्सिजन दिया, ऑक्सिजन लाय, वाचया, त्यांनी तें वाचयलें ना. मनीस मरतकीर ऑक्सिजन कित्याक तो आमकां? सिंपल आसा. प्रेझेंटेशन पळोवपाचें कितें करपाचें तें आमचे सगळे जे गांव आसा, बाकीचे आमचे 3 मतदारसंघाचे 8-9 गांव आसा, तेंचे कडेन सगळें बसोन आमी डिसायड करूनच आमी मागीर मुखार तेजें डिसिजन घेतले. आनी एक तुमी सांगले की पयलीं पीठ आहा पळय, पयलींचो पीठ आहा पळय, तेजे दादू लेखी दिलेले, ती गेल्या समानान मांडले हे करतले, आयज एक समान जालो. पळय आतां ते सांगता आनी एक फोटिंगपण पळय डब्ल्यूआयडीची, कितली फोटिंगपण उलयता ते. त्यांनी लास्ट टायम आमी मोर्चा घेवन हांगा गेल्ले, पाजीमळ आमगे सांगेन म्हणून डब्ल्यूआयडी ऑफिसाक गेल्ले. तेणी आमी तांकां सांगलेलें दोनूय पीठ पुरोवपाक जाय, कित्याक थंय तो एक पिठां आसा उदक भरले कडेन आसा, सो ते ब्रिडींग जावंक शकता, मॉस्किटो मागीर तुगे बाकीचे कितें जीव जंतू जावंक शकता. सो तांकां आमी रिक्वेस्ट केले ते पुरोवया म्हणून. तेणी आमकां कमिटमेंट दिल्लो गेल्ले म्हणजे 2 तारखेक की ते आमी पुरयता म्हणून. तुमी आयज वचोन पळोवपाक शकता, थंय आयज पर्यंत तेंगे कांयच मुवमेंट ना. तेणे ते उदक भरलें तेंय कांय ते ड्रेन आउट केलें ना. दुसरें आमी मेळ्ळी हितूंक हेल्थाक बीन हांवें कंप्लेन दिल्ली आमी सगळ्यांनी की तो अशें आसा, थंय कितें हें जावंक शकता, महामारी पसरूंक शकता. सो डब्ल्यूआयडीची पयलीं तुमी आतां कितली फोटिंगपणां ती तेणे आतां बरोवन दिलां आमगेन रिटर्न. आनी तेंगेले सगळ्यांक जेई फोन केल्या ते कोण फोन रिसीव करना आनी सगळे एक्सक्यूज सांगत आसा, आयज पुरयता फाल्यां पुरयता. सो ही सगळी फोटिंगपणां म्हाका जाल्यार दिसता, म्हाका न्ही आमच्या सगळ्या गांवांत ते कळोन येयले कडेन आसा. आनी डब्ल्यूआयडीचे म्हणटा ते आमकां ट्रस्ट उरले ना. ते कितें प्रेझेंटेशन आसा न्हू, त्या प्रेझेंटेशना दिसा आमी तांकां सांगताले कितें आसा ते टायमार पळोवया. तो लोकांक लोक सांगतालो. आनी तुमकां शपथ घेवन कोणी सांगलेले कितें म्हणटाले ते? हय, डब्ल्यूआयडी मिनिस्टरान आनीकदां सांगलेलें, जेन्ना फर्स्ट टायम जेन्ना बंदारो गांवां आयल्लो तेणी क्लियर सांगलेलें बंदारो म्हणतो हांगा येवपाना म्हणून, आमच्या गांवां मिराबाग ह्या गांवां येवपाना म्हणून. आनी तेणी शपथ आमी घेतलेली. सो आमी कितें जालें, शपथ म्हणटकीर आमी कशें आसा, कोणी शपथ घेतले म्हणटकीर कोणी हें जाता मेल्ट जाता न्ही, आमी तेजेर रावले. आमी रिटर्न घेतले नाशिल्ले की आमकां स्क्रॅप जालो नाल्यार आनी कितें जालो म्हणून. सो हे तेच आमी कशें आसा, आमी रोखडे बिलीव करता, आमी एक हिंदू जाता आनी एक भावनीक आसता सगळे. सो आनी ते आमी तेन्ना रोखडे ते हें करपाक जाय आशिल्लें, रिटर्न घेवपाक जाय आशिल्लें. आतां पयर कशें आमी मंत्री उतराक फेल गेलो म्हणटा. हय, एब्सोल्युटली फेलच आसा. कित्याक पळय आयज तेणी कितली फोटिंगपणां उलयल्या ती, ते रिटर्न आमकां बरोवन दिता आनी आयज पर्यंत ते 8 दीस जाले ते आजुनूय ते खड्डे पुरयना. फोन केल्यार फोन रिसीव करना, जेई करना, ई करना. आनी आमी कितें करपाचें म्हाका सांग आतां आमी पुरोवपाचो काय थंय कितें आनी हें करपाचें? आयज तुमी वचून पळोवपाक शकता, वचोन कोणी आसा तुमी पळया, आयज पर्यंत एक मुवमेंट ना थंय.
ते उदक काडून ते कितें करता मुवमेंट करपाक जाय आशिल्लो आतां तांकां कोण सांगतलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.